दुसरो आसलो मनीस ताका केलां. सो आज न्यू कावन्सिल म्हणून आमी घडलें. हांव तेची सभास घेता. आमचो वायस चेअरपर्सन आमचो सुशांत बाग, दुसरो बाब उद्देश आमगेलो, बाय अंजू, तेच भाशेन आमगे सगळीं किरण आनी अशोक पटस विदेशांक सगळे एकठांय जावन ताणें हो डेव्हलपमेंट केलें म्हणून तुमकां खबर आसतली. हो डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें एकठांय जावन तें डेव्हलपमेंटाक मुखार कोतोलें कितें जालें ना तें 2018 आनी हे आमगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हितून फर्स्ट रँक आवट ऑफ आमगे कितल्योय म्युनिसिपालिटी आसून आमगे गोंयांत फर्स्ट रँक मेळ्ळो आसा आनी दीस इज कुंकोली म्युनिसिपालिटी. कॉंग्रेट करता आमगे श्रीमती लविता मस्कारेन्हस. ते दुसरे फावट एकूच टायमा ते दुसरे फावटी चेअरपर्सन जालें म्हणून एक सभासकी. आनी जे 7 वर्सां पयलीं जे काँग्रेस आशिल्ली जे कुंकोळी म्युनिसिपालिटी चलतालें तें आज 2018 एज ए 25th ऑफ जून ह्या दिसा आयज हें परत काँग्रेस पॅनल म्हूण हें आज आनी काँग्रेसाचे चेअरपर्सन लविता तेच इलेक्ट जाल्लें आसा. हांव पयलीं सुवातेर हांव सभासकी दिता 7 मेंबरां. तेच भाशेन स्पेशली आमगेलो विदेश बाय आमगे किरण आनी तेच भाशेन आमगेलो अशोक पट्टे. कित्याक ही जोरी दुसरी पार्टी जावन पासून तेणी आमकां हे आमगे पॅनलाक तेणी सपोर्ट दिलो. दीस इज द मेन पॉयंट. And I have received 2 nomination forms and both were in favor of Lavita Mascarenhas. Since there was no withdrawal and only one candidate, Lavita Mascarenhas has been declared as chairperson of Konkolí Municipal Council. Thank you. हांव इतलें म्हणून सोदिता that Rajan Naik, okay, I accept तो आमगे कुंकोळेचो, but I would not like any other constituency MLAs interfering in our Konkolí matters, because we have got our MLA with us and we know how to work for our Konkolí betterment, for the people and for the development. Along with the MLA we will work. And this is we don't want any outsiders. We don't want any outside supporters. We don't want any outside MLAs here to interfere in our Konkolí. This is what I wanted to say. And We have received 2 nomination papers and both are in favor of